किशोर यतीश ओके. नमस्कार सगळ्यांचे येवकार. म्हजे बरोबर आसा आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट संदेश तेलेकर देसाय बाब. आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती एक म्हत्वपूर्ण मुद्द्याचेर आसा. तुम्ही जाणा की आज स्वास्थ्य भलायकी हेल्थ हो एक व्हडलो इश्यू जावन पडिल्लो आसा. पयलीं कितें जातालें, दुयेंस जे आशिल्ले ते जशें जशें जाणटेपण जातालें तशें एक एक दुयेंसां जावपाक लागतालीं बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ नॅचरल फॅक्टर्स. पूण आयच्या दिसा अशें एक प्रसंग आयला की लायफस्टायल डिजिजीस हे चालू जाल्ले आसा. आनी जाणट्याकूच न्ही, भुरग्यापणाच्यान सुद्दां नॉट जस्ट मिडल एज पूण टीनेज डायबिटीज, टीनेज ओबिसिटी असले सुद्धा प्रकरण आमकां आयकुपाक येवपाक लागिल्ले आसा. आनी जशें ब्लड प्रेशर जावं, डायबिटीज जावं, लिवर फॅटी लिवर जावं, असले सामके आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक सुद्धा घर उरूंक ना जाच्या भितर एक तरी पेशंट ना हू इज सफरिंग फ्रॉम सम कायंड ऑफ लायफ. where people have some injury or some physical issue because of an accident आणि तांकां दोतोरा कडेन वचचें पडटा किंवा हॉस्पिटलान सुद्दां वचचें पडटा. सो ताज्या खातीर अगेन यू रिक्वायर हेल्थ केअर. आनी हे फक्त फिजिकल हेल्थ, त्या भायर मेंटल हेल्थ आसा. आमी पळयता की एंग्जायटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस असले इश्यूज हे आतां खूब कॉमन जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम इट, बट अनफॉर्च्युनेटली हे तितले ओपनली लोक एडमिट करपाक सुद्धा तयार जायना. सो आज हेल्थ तुम्ही पळयलें जाल्यार इट हॅज बिकम अ मेजर इश्यू. आनी पयलींच्या आतां आमकां हेल्थ केअर जी आसा, स्वास्थ्य सेवा जी जाय पडटा, दॅट वी आर रिक्वायरिंग इट मोर दॅन बिफोर. आनी जशें पळयलां तुमी, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केअर टुडे इन्क्रीज टू एस्ट्रॉनॉमिकल अमाउंट्स. आज म्हाका दिसता खंय हॉस्पिटलान एडमिट जावचें पडलें 3-4 दिसां खातीर, पयलीं जे ती कमीच कमी आतां 6 फिगर्सान येता, लाखांनी येवपाक लागता. दिस इज अ फॅक्ट. 3-4 दीस तूं खंयच्याय हॉस्पिटलान बेसीक सुद्दां कितें आसलें जाल्यार ते ट्रिटमेंट आसूं किंवा कसलें हें आसूं, बील लास्टाक लाखा वयर वताच. आतां हाका एकूच उपाय म्हळ्यार गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वच. जर तुका खर्च करपाक शकना किंवा खर्च करपाचो ना, पूण गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचे ताजे एक वेगळे डेफिशियन्सीज आसता. थंय फेसिलिटीज सारके नासता. केन्ना केन्नाय वेटिंग टायम इतलो आसता की बाबा टायमार तुका उपचार मेळूंक शकना. नॉट जस्ट फॉर गेटिंग ओपीडी अपॉइंटमेंट, पूण सर्जरी, स्कॅन असले कितें करचें पडल्यार केन्ना केन्ना म्हयन्याचे म्हयने रावचें पडटा. त्या भायर सगळेच फेसिलिटीज गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान उपलब्ध नासता, स्पेशली फॉर मेजर डिजीजीस. दुसरो ऑप्शन आसा की यू टेक इन्शुरन्स. पूण इन्शुरन्साचो कल्चर असो पळयल्यार तुमी तितलो पॉप्युलर ना. लोकांक दुयेंत नासतना हेल्थ केअरा खातीर पयशे दिवप तितले अजून हाजें पेनेट्रेशन जावंक ना. लोक म्हणटा की बाबा दुयेंस जाल्यार मागीर पळोवया म्हणून, पूण मागीर तो शॉक बसता खूब जाणांक एंड इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम इन द फॅमिली एंड इन द फायनान्सीस ऑफ द फॅमिली. इन्शुरन्स आसले सुद्दां जाल्यार
आनी कॅशलेस नासले जाल्यार ते बिल तुका पयलीं भरचें पडटा आनी मागीर इन्शुरन्स कंपनी बरोबर झगडचें पडटा फॉर रिइम्बर्समेंट. आनी लास्टाक सगळें करून इन्शुरन्स आसले सुद्दां आमी पळयलां की 20% ते 50% लास्टाक पेशंटाकूच भरचें पडटा इवन आफ्टर हॅव्हिंग इन्शुरन्स. सो आज हेल्थ आनी हेल्थ केअर कॉस्ट जो आसा इट हॅज बिकम अ मेजर इशू फॉर एव्हरी फॅमिली इन गोवा. अशी परिस्थिती आमी खूब जाणांची पयल्या सुद्दां आसतली. तुम्ही सुद्दां स्वता तुमच्या मित्र किंवा नातेवाईकाचे आयकलां आसतली वेर पीपल हॅव हॅड टू टेक लोन्स इवन सेल ज्वेलरी हॉस्पिटलाची बिलां भरपाक इफ यू आर अनफॉर्च्युनेटली डायग्नोज विथ सम मेजर डिजीज. सो जे पयलीं चिंत्ताले की बाबा आमचे हॉस्पिटलाचे खर्च आमी काडूंक शकतले तांकां सुद्दां जेन्ना लास्टाक सगळीं बिलां येता तेन्ना एक खूब धक्को बसता. आता आम आदमी पार्टी तुम्ही जाणा ज्या ज्या राज्यांनी आमचो सरकार घडिल्लो आसा वी हॅव वर्कड ऑन बेसिक इश्यूज जे सामान्य मनशाचे असले जे प्रश्न आसा तुमकां सांगले. स्वास्थ्य जावं, शिक्षण जावं, नोकऱ्यो जावं, रस्ते जावं, उदक जावं, वीज जावं आनी ह्या क्षेत्रांचेर काम करतना प्रश्न आसा तुमकां सांगले. स्वास्थ्य जावं, शिक्षण जावं, नोकऱ्यो जावं, रस्ते जावं, उदक जावं, वीज जावं आनी ह्या क्षेत्रांचेर काम करतना वी हॅव ब्रॉट इन गव्हर्नन्स मॉडेल्स जे केन्ना भारतान आयकूंक सुद्दां नाशिल्ले. फ्री इलेक्ट्रिसिटी असले आमी हे हाडिल्ले आसा. आनी सम ऑफ द गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह ऑफ आम आदमी पार्टी जसे मोहल्ला क्लिनिक्स तुम्ही ऐकला हाजी चर्चा देशभरूच न्ही म्हणजे दे हॅव ऑलरेडी बीन एम्युलेटेड बाय अदर स्टेट्स इन इंडिया पूण हाजी चर्चा देशभरूच न्ही जगभर जाल्ली आसा. तुमकां खबर आसा की दिल्लीच्या मोहल्ला क्लिनिक पळोवपा खातीर युनायटेड नेशन्साचे डेलिगेशन आयिल्ले इन्क्लुडिंग द सेक्रेटरी जनरल आनी ताणें सांगले की दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स आर अ मॉडल ऑफ युनिवर्सल हेल्थ केअर फॉर द एंटायर वर्ल्ड. सो पंजाबाक सरकार आसा आमच्या पार्टीचो आम आदमी पक्षाच्या पार्टीचो जो सरकार आसा वी हॅव लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम ऑन हेल्थ केअर कॉल्ड मुख्यमंत्री सेहत योजना. आणि ह्या योजनेबद्दल हांव मागता आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब संदेश तेलेकराक हाजे फुडें उलोवचें बिकॉज दिस इज अगेन म्हाका दिसता देशानूच न्ही जगभर सुद्दां असली योजना हांवें खंय आयकूंक ना. So I request Sandesh to give the details of this scheme. जशे आमच्या अध्यक्षान सांगले तशे ही जी योजना आसा ताजें नांव जावन आसा मुख्यमंत्री सेहत योजना. पंजाब स्टेटी खातीर ही लॉन्च केल्ली आसा. हातून कितें आसा म्हणजे कितें मेळटा लोकांक हाज्या अंडर म्हणजे 10 लाखा पर्यंत जो ट्रिटमेंट आसा पर फॅमिली दॅट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू दॅट फॅमिली खंय मेळटलो. म्हणजे हाज्या पयलीं आमच्यो इवन आमच्या सरकाराची जी योजना आसा तातूंत सरकारी जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आसा तातूंत फॅसिलिटीज मेळटा फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा पूण ताजे लेवल ताजे कितले बरे भशेन मेळटा हें प्रत्येक गोंयकार. तर ही जी 10 लाखाची स्कीम आसा ती तुमकां खंयच्याय सरकारी किंवा प्रायवेट हॉस्पिटलांनी सुद्दां अवेल करपाक जाता आमी ती तुमी घेवपाक जाता. आणि अशी 900 हॉस्पिटलां पंजाब आशिल्ली 900 हॉस्पिटलां एम्पॅनल्ड केल्ली गेल्ली आसा. म्हणजे तुका जाय थंय म्हणजे पंजाबच्या लोकांक फाल्यां एक तर सरकारी हॉस्पिटलांनी किंवा तांच्या चॉयसाच्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचून तांकां जाल्ल्या दुयेंसाचो ट्रिटमेंट तांच्यांनी घेवपाक जाता. आनी ताजो संपूर्ण खर्च जो आसा ती पंजाबचें जें आमचें सरकार आसा तें घेतलें. 100% कॅशलेस म्हणजे खंयच्याच पद्दतीचो कॅश पेमेंट तुमकां थंय करपा पडपाना. एंटायर एक्सपेंडिचर वील बी बोर्न बाय द गव्हर्मेंट. एंटायर एक्सपेंडिचर अप टू 10 lakhs पर फॅमिली. हातून कितें इन्क्लूड जाता म्हणजे हातून कितें येता 2300 प्रोसिजर्स 2300 तरेचे प्रोसिजर मागीर तातूंत टेस्ट हे ते सगळे जे ऑलरेडी घालून दिल्ले आसा हे सगळे तातूंत इन्क्लूड आसा.
आता लोक म्हणटले की कोणा खातीर आसा सरकारान खंयच्याच पद्दतीचे पंजाब सरकारान खंयच्याच पद्दतीचे इन्कम लिमीट जावं इन्कम लिमीट बॅरियर हाजेर घालूना सगळ्या म्हणजे गरीबांतलो गरीब आनी श्रीमंतांतलो श्रीमंत हाका ही फॅसिलिटी मेळटली म्हणजे फाल्यां असोय प्रश्न येना की आमी टॅक्स भरतात आनी गरीबांक म्हणजे खूब खेप हो प्रश्न येतालो तशेंय ना सगळ्या जनतेक पंजाबच्या आशिल्ल्या सगळ्या लोकां खातीर संपूर्ण जनते खातीर ही सेवा आसा आनी ती तांकां सगळ्यांक मेळटली. आता ही सेवा जी आसा जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें तशी म्हाका दिसता आमच्या देशभरान खंयच्याय राज्यान आज म्हणल्यार खंयच्याय सरकारान अशी हेल्थ योजना जी आरोग्य योजना केन्नाच काडिल्ली ना. जंय पर्यंत म्हाका समजता थंय पर्यंत जगान सुद्धा अशी योजना खंय म्हाका दिसना. आमी खूब उत्साही आसा ह्या योजने नंतर आनी आमच्या पार्टीन जे आज पंजाबच्या लोकांक दिला ताच्या बद्दल आमकां अभिमान आसा. हांव आज संपूर्ण गोंयच्या जनतेक विचारपाक सोदता तुमचें सरकार जें आसा गोंयचें तें तुमकां हें दिता काय कितें. दुसरो प्रश्न तुमकां अशी आरोग्य योजना जाय काय कितें. भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार गोंयांत आसा तांकां विचारपाक सोदता तुमी ही योजना जशी पंजाब सरकारान पंजाबच्या लोकांक पंजाबच्या जनतेक दिला तुमी दितले काय कितें. म्हाका दिसता हाजें उत्तर गोंय सरकारान आमकां दिवपाक पडटलें. देव बरें करूं. तुमचे कितें प्रश्न आसा. DDSY स्कीम जी आसा न्ही तातूंत लिमीट फक्त 2.5 लाख आसा फॉर फॅमिलीज ऑफ 3 or लेस. ताज्या भायर खुबशे प्रोसिजर्स तातूंत इन्क्लुडेड ना. ओन्ली अबाउट 400 प्रोसिजर्स आर इन्क्लुडेड. त्या भायर खुबशे तातूंत लिमिटेशन्स आसा. फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आर नॉट इन्क्लुडेड. इवन जे तुमकां सांगले जे क्रॉनिक लायफस्टायल डिजिजाचे मेडिकेशन्स वीच इज अ हाय कॉस्ट म्हणजे तुमच्या घरान 1 किंवा 2 असले पेशंट असले जाल्यार तो म्हयन्यांक ब्लड प्रेशर डायबिटीज तशें सांगले डेली आनी जल्मभर घेवचो पडटा. केन्ना दिसाक 2दा सुद्दां टॅबलेटी आसता. ताजो खर्च कमीच कमी तुका 4 ते 5 हजार म्हयन्याक जावंक शकता. वर्साक 50 ते 60 हजार जावंक शकता. पूण इन DDSSY देर इज अ कॅप ऑन द मेडिकेशन्स कितले 15 हजार पर्यंत. सो जशें सांगलें देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशन्स इन DDSSY. सो जशें GMCन सांगलें GMCन बरें ट्रिटमेंट दोतोर बरे आसत पूण दोतोरांक बरें ट्रिटमेंट दिवपा खातीर फॅसिलिटीज गोंय सरकार सारको तांकां तेंको दिता काय ना हो एक प्रश्न आसा. आनी दुसरो व्हडलो मुद्दो म्हळ्यार गोंय येदें व्हडलें राज्य सगळेच GMCन वचपाचें 15-20 लोकांनी GMCन उपचार घेवपाक पॉसिबल आसा. त्या खातीर सकाळीं थंय लायनी लागता. दॅट इज अ डिफरंट क्वेश्चन ऑन द हेल्थ कॅर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसपाचें आनी ताजेर आमी डेफिनेटली उलयतले. पूण एटलिस्ट टू सॉल्व दीस जेन्ना गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर केपेबल ना जाल्यार तुका लागीं जर प्रायवेट हॉस्पिटल आसा जाल्यार यू शूड हॅव इजी एक्सेस टू मेडिकल फेसिलिटीज इन अ प्रायवेट हॉस्पिटल विदाउट हॅव्हिंग टू वरी अबाउट द कॉस्ट. आज जेन्ना कोण हॉस्पिटलान वचपाचें चिंतता स्पेशली प्रायवेट हॉस्पिटलान परवडटलें काय ना हो पयली प्रश्न. आपूण बरो जातलो काय ना तो दुसरो प्रश्न मागीर येता. पयलो प्रश्न येता की बाबा परवडटलें काय ना. सो हो प्रश्न लोकांच्या मनान येवंक जायना. तुमकां 2.5 लाख पर्यंतूच तुमकां आनी ते बी स्पेसिफीक प्रोसिजर्स आनी खुबशे प्रोसिजर जे फॉर एक्झाम्पल कॅटरॅक्ट बिटरॅक्ट अवेलेबलूच नाशिल्ले ह्या सरकारा अंडर. आमच्या आमदारान सुद्दां ऑपोजिशनान रावन हे बाणावलेच्या लोकांक ताणें ऑफर केल्ले आसा. सो देर आर लॉट ऑफ deficiencies not only in the scheme but the way the health ministry is providing healthcare facilities to the people of Goa. हातून जस्ट ऍड करता म्हाज्या म्हायतींतलो एक कॅन्सर पेशंट आशिल्लो ताका कॅन्सर जाल्लो. गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या डॉक्टरांनी रेफरल दिलें दॅट दे कॅनॉट ट्रीट हिम देर ही शूड बी टेकन. रेफरल वॉज फॉर मणिपाल अँड टाटा. त्या पेशंटाच्या रिलेशनांनी टाटान व्हेलो. टाटान म्हाका दिसता अरावंड 3.5-4 लाखाचो एक्सपेंडिचर बिसायड्स द अदर एक्सपेंडिचर म्हणजे फक्त मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सबमीट केल्लो. गोवा प्रॉपर बिल्स आनी हे ते सगळे जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाक सबमीट जाले तातूंतलो फक्त 1,40,000 कितें तरी अमावंट लोकांक मेळ्ळो. त्या लोकांक मेळ्ळो म्हणजे ज्या ताज्या नंतर त्या
पेशंट नंतर परत लंग कॅन्सर जावन एक्सपायर जालो म्हणजे ती फॅमिली जातूंतलो एकुलतो एक कमवतो मेंबर जेन्ना वता आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाचे एसिस्टंट खूब लिमिटेड आनी ताजेर खूब कंडिशनां आसता. म्हाका दिसता त्या कंडिशना भायर वचून पंजाब सरकारान लोकांचे चिंतून आज कांयच कंडिशन घालनासतना खंयच्याच पद्दतीचे इन्कम लिमीट घालनासतना फ्री हँड दिला प्रायवेट किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी ज्या भशेन जो तुमचो चॉयस आसा तुमकां ज्या जाग्यार कॉन्फिडन्स आसा थंय वचून ट्रिटमेंट घेवचो आनी दॅट एंटायर एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी बोर्न बाय द गव्हर्मेंट. प्रत्येक पंजाबचो जो नागरीक आसा इट इज फॉर हिम. एव्हरीबडी इज एलिजिबल म्हणजे कसलोच इन्कम लिमिट ना कसलेच तातूंत एक्सक्लुजन्स ना. सॉरी वळख ही नॉर्मल आयडेंटिटी जी गव्हर्मेंट आयडेंटिटी आसा ती सगळी वळख. रेजिडन्सी असपाची पुरो गोंयच्या स्किमीची सुद्दां म्हाका दिसता 5 वर्सांची रेजिडन्सी आसूंक जाय. यू गेट DDSSY कार्ड. फाटल्या इलेक्शनाक तुम्ही अशेंच इलेक्ट्रिसिटीचेर तुमी कॅम्पेन केल्ली दिल्लीची सरकार लागून. सो आतां तुमी हेल्थाची कॅम्पेन करतात पंजाबाचो सरकार लागून. सो अशी तुमची ही कॅम्पेन जी आसा ती इलेक्शना खातीर फुडें वयतली काय कशी कितें आसा? न्ही कितें आसा ही आमी लोकांक बरी खबर दिवपाक आज हांगा उबे आसा. लोकांक दिसलें की बाय आमकांय जाय आनी ताणें मागणी केली की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आतां दिवंक जाय. इलेक्शन बरें जावपाचें सोड फुडलीं 5 वर्सां आनीकूय म्हारगाय वाडटा आनीकूय त्रास जाता आनीकूय नोकऱ्यो कमी जाता. आनी आमी दिल्लीचो मॉडेल दिताले डेफिनेटली पण आतां आमी जेन्ना उलयता आमी प्रत्येक खेप सांगता की बाणावले वचात आमचे वेलीम वचात. हांगा ज्या पद्दतीचे हेल्थ कॅअर सिस्टम आमच्या आमदारांनी ओपोजिशनान आसतना सुद्दां जें उबें केलां म्हाका दिसता ताची नोंद प्रत्येक गोंयकारांनी घेवपाक जाय आनी जे भारतीय जनता पार्टीचे जे गव्हर्निंग जे MLAs आसा ताणेंय थंय वचून मुद्दम पळोवपाक जाय की कितें केलां तें. ना व्हेरी ट्रू. कित्याक आज आमचो कॅप्टन वेन्झी वेगस जो आसा ताणें जे थंय एक हेल्थ कॅअर सिस्टम आपल्या बळाचेर चालू केल्ली आसा तशेंच आमचो इंजिनियर क्रूज बाब जे आसा दे आर नॉट ओन्ली गिवींग अ स्मॉल OPD सर्वीस पूण डेली वेगळे वेगळे सुपर स्पेशलिस्ट येता त्या क्लिनिकांनी. फॉर एक्झाम्पल एका दिसा गायनेकोलॉजिस्ट येता एका दिसा पेडियाट्रिशियन येता एका दिसा हार्ट स्पेशलिस्ट येता एका दिसा कॅन्सर स्पेशलिस्ट येता. फॉर दीज कन्सल्टेशन्स दे वूड हॅव हॅड टू गो टू GMC किंवा आनी खंयच्या तरी प्रायवेट हॉस्पिटलांत. सो अशी कितें आसा एक इंटेन्शन आसूंक जाय टू सर्व द पीपल तेन्नाच हें जाता. सो आनी एक जस्ट पॉयंट काडूंक सोदता तुमी DDSSYचे विचारले. ऑल्सो आनी एक स्कीम आसा भारतीय जनता पार्टीची आयुष्मान भारत तुमी आयकलां आसतलें. हाजो फक्त प्रचार जाता पूण गोंयांत तुमी पळयल्यार बिकॉज ऑफ द इन्कम लिमिट्स म्हणजे हातूंत फक्त लो इन्कम हाकाच अवेलेबल आसा. लेस दॅन 10% ऑफ गोवन्स आर इवन एलिजिबल फॉर इट. आनी हाऊ मेनी पीपल हॅव एक्च्युअली बेनिफिटेड हाजेर कांयच खबर ना. म्हाका दिसता जे सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे धाडपाचे आसतात दोज आर एट व्हेरी स्मॉल लेवल्स आनी देशभर आमी पळयला की लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स हॅव स्टॉप एक्सेप्टिंग आयुष्मान भारत. हो व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा ह्या स्किमी बद्दल. सो प्रॉब्लम विथ भारतीय जनता पार्टी इज ते प्रचार खूब करता पूण लास्टाक ऑन द ग्राउंड डिलिव्हरी झिरो आसता. तांकां फक्त लोकांक मता खातीर हे प्रोपागंडा करपाचो आनी लोकांक फटोवपाचें आसता. इन द मुख्यमंत्री सेहत योजना आमी कमिटमेंट दिला हॉस्पिटलांक की वी वील बी पेईंग ऑल द बिल्स विदीन 15 days. कित्याक हो स्टेट कंट्रोल्ड स्कीम खंयच्याच सरकार मोदी सरकाराच्या आमी हाजेर डिपेंड ना. सो द पंजाब गव्हर्मेंट द आम आदमी पार्टी गव्हर्मेंट इज गिविंग अ कमिटमेंट टू द हॉस्पिटल्स दॅट वी आर पेईंग देअर बिल्स इन 15 days. सो अशें जेन्ना कमिटमेंट आसता तेन्ना हॉस्पिटलूय प्रायवेट हॉस्पिटल्सूय दे आर हॅपी टू जॉइन इन दीस स्कीम्स अँड प्रोवाइड द सेम सर्वीस दे गिव्ह टू द नॉर्मल पेशंट्स.
100% हेच न्ही कितलेशेच मुद्द्याचेर म्हाका जे आज गोंयकारा फुडें प्रश्न आसा ते तुमी पळयल्यार भारतीय जनता पार्टी हे प्रश्नांक सोडोवंकूच शकना, तांकां सोडोवपाची इच्छाच ना. फक्त आम आदमी पक्षाचो सरकार हे प्रश्न सोडोवंक शकता. थँक्यू. एक फोटो